मडगांवां नावेले 3 दीस जाले उदकाचो थेंब ना। शिरवड्या जमनी पोंची सिवरेज लायन घालतना उदकाची पायपलायन फुटली। सिवरेज नळाचे उदकान भरसली। कामगारांनी खंयचे खंय खणिल्ल्यान पायपलायन फुटून नावेलीकारांक नेमके फेस्ताच्या दिसांनीच उदक ना। सिवरेज घुशिल्ली उदकाची लायन वखद मारून फ्लश करप चालू आशिल्ल्यान ते वाठारांतल्या लोकांनी आज फाल्यां नळाचे उदक वापरचें न्हय म्हूण PWDन आतां नोटीस काडल्या। नावेलकारांक 3 दीस जाले उदक ना। शिरवड्या अंडरग्राउंड सिवरेज पायपलायन घालपाचें काम खंय कशें चल्लां। काम चलता त्या सुवातेर खंय नजर दवरूंक इंजिनियरय आसना। सगळो कारभार कॉन्ट्रॅक्टरान कामगारांच्या भरवशाचेर सोडला। जेबीसी लायता फोडटा पायप फोडटा वयता हांगे पयलींच्यान म्हणटा हे एजंटा दिला कोणाक सिवेज प्लान तो हे म्हणटा तेंक चोवपा जाय अशें करून जाता कोणा कडेन कंप्लेन करपाची इंजिनियर हांगा आसूंक जाय काम करपाक ते तेणी पळोवंक जाय पायपलायन ते प्लान आसूंक जाय तेंचे कडेन ते प्लान बीन कांय ना डायरेक्ट खण मारले घाले जालें तेंगेलें काम पायप बीन फुटता तेंकां खबर ना तेंकां खबर आसा वर्करांक पायप फुटता खंय आसता ती तेंकां खबर ना काय। कॉन्ट्रॅक्टराचो मनीस म्हणटा ते सुवातेर काम करप कठीण। पायपलायन जाग्यार घालपाचें काम चल्लां। टैंकर अरेंज किया सर, गिर गया है ना, पूरा गिर गया। मेरा को भी कहना मेरा क्रेज कितना उतना ही किया हम लोग को, अंदर से गिर गया वो 2 बार 3 बार रिपेयर किया हम लोग। वही पाइप रखेगा तो वो स्टोरिंग नहीं करेगा तो वो भी नीचे गिर जाएगा। मडगावचो आदलो नगराध्यक्ष सावयो कुतिनो म्हणटा कामात बेजबाबदारपणां चल्ल्यात। ते शिवाय गुड्डले सवाय आसात। नावेले फेस्ता दीस आनी हे हिंग पायप फुटल्या कारणाक लागून 3 दिसां जाले उदक ना। कशें काम चलता आनी कोणाले कांय येना सुपरविजन ना म्हणल्यार आतां सॉफ्ट सॉयल म्हणटा जेन्ना तूं एक्सकवेशन करता जाल्यार ताका शोरींग म्हणून एक आयटम आसता टेंडरा भितर शोरींग म्हणून एक आयटम आसता प्लँक्स घालून ताका सपोर्ट दिवपा पडटा। आतां तें ना हिंगा पूण बिलाचेर येतलेच ते कित्याक सांगपा नाका। पायपलायन फुटिल्ल्यान सिवरेज उदकाचे लायनीत वचून उदक वाट लागला। आज फाल्यां 2 दीस लोकांनी नळाचे उदक वापरचें न्हय म्हूण आतां PWDन मालबाट गांधी मार्केट स्टेशन रोड पाजीपोंड आनी विर्जिन कार पेट्रोल पंपाच्या वाठारांतल्या लोकांक नोटीस काडल्या। लायन वखदां मारून फ्लश करून नितळ करपाचें काम चल्लां। मात नेमके फेस्ताच्या दिसांनी कॉन्ट्रॅक्टान कर्म केल्ल्यान लोकांचे उदकाचे हाल जाल्यात। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। बांबोळे मेर्शे जंक्शनार एक्सिडंटान 3 तरणाट्यांक बरोच मार लागलो। पणजे वटेन स्पिडीन येतले झेनीन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ले गाडयेक व्हरून मारली। गाडी सामकी काबार जाली। एक्सिडंट बिरेस्तारा राती सुमार 9 जालो। GMC कडच्यान फक्त किलोमीटर भर पयस ही गजाल घडल्या। मात पावंडवर ॲम्ब्युलन्स पावली ना। निमणे जखमी जाल्ल्यांक पुलिसांच्या गाडयेन घालून हॉस्पिटलान व्हेले। राती दुसऱ्या एक्सिडंटान खांपालार स्विफ्ट डिझायर वॅगनोराक ठोकली। वर सोंपपाक येता तसो गोंयान टुरिस्ट ट्रॅफिक वाडटा। बिरेस्तारा राती सुमार 9 बांबोळे ही गजाल घडली। झेन बरी स्पिडीर आशिल्ली। रस्त्या कुशीक उबी केल्ल्या गाडयेक हाडून ठोकली। झेनीन 3 जाण आशिल्ले। तिगांकय बरोच मार लागलो। गाडी सामकी काबार जाल्या। गाडयेंतल्यान तांकां भायर काडपाक फायर ब्रिगेडीक आपोवची पडली। मात फायर ब्रिगेडीचे टिमीकूय ते जमले ना। निमणे लोकांनी तांकां भायर काडले। मेर्शे हायवेच्या वाठारांत रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करप नित्याचें जाला। खरो हो जागो गाडयो दवरपाचो न्ही। झेन इतके स्पिडीन ओवरटेक करताली आनी ओवरटेक करता ते टेम्पो ड्रायव्हराच्या आंगार येयली। आंगार येता तेका एक्सिडंट करता म्हण तेका सेफ करून ती बेहोशी येयली। हेजेर मारली ती ब्लास्ट। तो आवाज येयलो सगळे सोदता पूण गाडी मेळना म्हणून आमी मागीर पार्क केली पण रडटा 3 जाण सगळे टोटल भुरगे आसले। पूण एक हांव नको हेल्थ मिनिस्टर कितें करता पूण 108 आजून येवना। अर्दे वर जालें 108 येता ती आजून येना पूण मागीर 100ची गाडी पुलिसांनी येयली आनी मागीर तांकां फायर ब्रिगेडी काडली। मागीर 2 जाणांक आमी ताका फाटले हाडले तांकां तेंची सगळी ब्लिडींग सामकी तकली सामकी फुटलेली। हे सद्दां आसता गाडी कोणाचो खबर ना मातशें तेंका फर्स्ट ऑफ ऑल तेंचे कोण ओनर कोण तो खबर ना हिंगा तेंका पार्किंग स्पॉट रिकवरी व्हॅन आसता पळय ते एवरी इयर हांगाच आसता तेंका पार्किंग प्लेसूच ना दुसरे वटेन पणजे दयानंद बांदोडकार मार्गार स्विफ्ट डिझायरान वॅगनोराक धपको दिलो। हे घडला राती सुमार 10 मात गाडयेंतले कोणाकूच कांयच जाल्लें ना। स्विफ्टाचो ड्रायव्हर टायट आशिल्लो म्हूण एक्सिडंट पळोवपी लोक उलयताले। पुलिसांनी ताका धरलो। अशी येताली फाटसून येयलो मारली आनी गाडी गोवली समजे तेजी गाडी गोवली हय तेजी गाडी गोवली समजे कोणाक चड लागून म्हाज्या पांयांक मातशें लागला भितरल्यान झरगटला आनी दुखता असो पांय। इतले मजगती ऑस्पिसियो कडेन 108 ॲम्ब्युलन्सीच्या कर्मचाऱ्याक ड्युटेर आसतना मारबडय केली म्हूण मडगांवच्या पुलिसांनी केप्या पारोडेच्या विली कार्दोजाक भितर उडयलो। सध्या ताका जामिनार सोडला। ताणें खंय 108 ॲम्ब्युलन्साचो ड्रायव्हर रफीक शेखाचे कांसुलार मारले। आमी केस घेवन येताले RTA इमर्जन्सी केस ती ओके आनी तितून 2 पेशंट आसलेले एक क्रिटिकल आसलेलो एक पांय मोडलेलो
आनी एकटो तो बोटां मारलो गेलो दुसरी फावटी आनी हॉस्पिटलाक पावले आमी ते ट्रिटमेंट दिवन हांव हॉस्पिटलाक पावलो आनी एक पेशंट घेवन आमगे पायलट घेवन गेलो म्हळ्यार तो इमर्जन्सी जातलो तेका आनी तेंगे कोण येयलो दिसता हांव व्हिलचेअर घेवन येतालो व्हिलचेअर घेवन पावता थिंगा तेका तो मागे दुसरी पार्टी आहा न्हू तेका तो ती सांगतालो ते कितें असोच कितें करतालो हांवें म्हळें ना तुमी पुलीस आनी तुमी कॉम्प्रमायज तुमी पळया हांवें म्हळें तेका शिफ्ट कर तो पळयना आसतना फाटीं पळयना आसतना काय चिंतना आसतना वाजयलें म्हाजें सारकें अशें वाजयलें सारकें रसलिंगे कशें मारता त्या भशेन वाजयलें सारकें हांव न्ही अशें दिसलें की कितें जालें शें म्हाका प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी सावियो डायस. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.